जेजू बाळोक जल्माला संतोष पावया गोरवां कावणे न्हिदला पोळें द्राव्या बडव्या संगी संतोष परीत गितां गावया गवळ्या संगी मोगा बरीत काणी काडया देव देवाचो देवला संवसारांत राय रायांचो न्हिदलात ह्या तणांत कोरांच्याचो गायता अंतराळा फांकोन प्रकाश सगळ्या भुंयतळा जेजू बाळोक जल्माला संतोष पावया गोरवां कावणेर न्हिदला पोळें द्राव्या बडव्या संगी संतोष परीत गितां गावया गवळ्या संगी मोगा बरीत काणी काडया. ह्या मिसाची ते सवा दव्या वर्साच्या खासदाराच्या उडासाक मीस दितात, अर्गां जावन मीस पेटयतात. पियूस आनी विना डिसोजा मुंबय. 25 वर्सांच्या खासदाराच्या उडासाक अर्गां जावन मीस पेटयतात. अँड्रू आनी जेन मिस्कीत. अर्गां जावन मीस पेटयतात. वेलिशा राकेश क्रास्ता, प्रज्वल वेगस, रोशन आनी स्वीटा मिनेझस. प्रत्येकी बसून मीस पेटयता. मारिया डिसोजा बोरे बोलायकी बसून आनी कुटुंबाच्या सरल्या सर बावार्थ्यां पासून मीस पेटयता मारिया डिसोजा. देवादीन जाल्यार अँड्रू डिसोजा अध्यात्म्या खातीर मीस पेटयता मारिया डिसोजा. देवादीन जाल्यार पॉल डिसोजा अध्यात्म्या खातीर मीस पेटयता जॅनेट नवीन ऑल्विन डिसोजा. देवादीन जाल्यार रेशल लोबो हिच्या आत्म्या खातीर मीस पेटयता जसिंता लोबो. देवादीन जाल्यार जोझफ आनी डोरोथी मिनेझस हांच्या आत्म्या खातीर मीस पेटयता रोशन मिनेझस. तशेंच अर्गां जावन मीस पेटयता कॅरल सल्डाना. बोरे बोलायके पासून प्रत्येक जावन शेर्लिन ड्वेन आनी मीरा हांच्या बऱ्या बोलायके पासून मीस पेटयता नाताल सल्डाना. रेनल्ड सेरावो, तेरेजा सेरावो आनी ग्लेनविल सेरावो हांच्या बऱ्या बोलायके पासून मीस पेटयता नेविल सेरावो. नाताल सल्डाना हिच्या बऱ्या बोलायके पासून मीस पेटयता नेविल सेरावो. कुटुंबाच्या सर्वां पासून प्रत्येक जावन जाणट्यां पासून मीस पेटयता मीरा सेरावो. बऱ्या बोलायके पासून मीस पेटयता नाताल सल्डाना. देवादीन जाल्यार बनमीच्या सल्डाना हांच्या आत्म्या खातीर मीस पेटयता नाताल आनी सिंथिया सल्डाना. देवादीन जाल्यार नतालिया आनी पॅट्रिक डिसोजा हांच्या आत्म्या खातीर मीस पेटयता स्टेल्ला आनी रोलांड डिसोजा. बरें काम मेळोवंक अर्गां जावन मीस पेटयता नेविल आनी सिंथिया आनी अर्गां जावन मीस पेटयता नेविल आनी सिंथिया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगशनो आज पवित्र सभा भगेवन स्टेफन रक्तसाक्षी हाचे फेस्त करता. कालच आमी जेजूच्या जल्माचे वर्तें दाबाजीक फेस्त केलें आनी हाच्या दुसऱ्या दिसा एका तरणाट्याक जुदेव लोकांनी दिवशी मारिल्ले उडास काडून क्रिस्ता खातीर साक्ष दिवन मेल्ल्या स्टेफनाचो उडास आज पवित्र सभा करता. एक धैर्यादीक दियाकोन तो क्रिस्ताचो धैर्यादीक जुजारी आनी सोजेर आनी अशें
पवित्रत्म्यान भरिल्लो तो क्रिस्ताक साक्ष दिवन तो मेल्लो. ताजो आज आमी उडास काडटना आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत क्रिस्ताक सदांच साक्ष दिवंक आयती जायजे. कशें भगेवन स्तेफन पवित्रत्म्यान बरोवन मेळ्ळे कश्ट सकट ताणें बऱ्या तरेन स्विकारले लेगी तशेंच आमकांय पवित्र आत्मो मेळ्ळा आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमी सदांच आयतीन जावया म्हूण आयची देवस्तुती आमकां एक आपोवणें दिता. हें चिंतात आमच्या मोतीन दवरून हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आयतीन जावया. आमी केली सर पातकां आमचें उणेपण आमच्या मोती हाडन देवा लागचें आनी आमच्या भाव भयणीचें बोगसणें मागून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पविता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायटा धरून बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या पासून बगे सदांच सांगफार मोरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूल करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Amen. Sumia kakrutkar, Sumia kakrutkar, Krista kakrutkar, Krista kakrutkar, Sumia kakrutkar. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, कुसली आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी. सर्वेश्वरा देवा सगळीच्या पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवा पासून आमी तुका वाकणटा. सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सौम्या देवा, देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थुया.
प्रितीच्या बापा, आपणाक दगदितल्यांक बोगसणे मागून भगेवो स्टेफनान आपलो प्राण सोडलो आनी असो तो सस्नाच्या जिविताक सलमलो. हो ताचो जैतवंत मोग संभ्रमून आमच्या दुस्मनाक बोगसूंक आनी तांचो मोग करूंक आमकांय कृपा दी म्हूण आमी मागतां. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदुताची कृत्य पुस्तकांतले वाचप. स्टेफन देवाचे कृपेन आनी सक्तीन भरून लोकां मदें व्हड व्हड आसर्यां आनी खुनां दाखोवंक लागलो. अशें आसता मुक्त जाल्ले सिनागोग सभेचे थोडे जण मुखार येवन स्टेफना लागीं तर्काक रावले. हे सिरेनाच्या, अलेक्झांद्रियाच्या, सिलिसियाच्या आनी आसियाच्या जुदेव समाजींतले. पूण स्टेफनाचे जानवाये आनी पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान तो उलयतलो त्या उतरां विरोध वाद विवाद चलोवंक तांचे निमती जालें ना. हें आयकून नितीसभेच्या संद्यांच्या काळजांनी राग शिजलो आनी ताचेर तांणी दांत किरलिले. पूण स्टेफन पवित्र आत्म्यान भरून सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. तो म्हणालो, पळया, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशापूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलेलो म्हाका दिसता. पूण सभेच्या सांद्यांनी व्हडल्यान बोबो घाल्यो आनी आपले कान दंपले. उपरांत सक्कडी ताच्या आंगार पडले. तांणी ताका शहरा भायर ओडून व्हेलो आनी थंय फातरायलो. साक्षीगारांनी आपली वस्त्रां सावल नांवाच्या एक तरणाट्याच्या पांयां सरशीं दवरलीं. आपणाक ते फातरायतना स्टेफन अशें मागतलो, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. जा तूं म्हजें खडप, म्हजो थारो, जा तूं म्हजें कोटें, म्हजे भद्रतेचो आसरो. वय, खरेंच तूं म्हजें खडप आनी म्हजें कोटें. देखून तुज्या नांवा प्रमाणे म्हाका वाट दाखोवन चलय. तुज्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा म्हज्या विश्वासी देवा. तुजो निरंतर मोग पळोवन हांव संतोशान उल्हासता, कित्याक म्हजें निर्भागपण तुवें देखलें. तुज्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हजी पाट दर नेतेल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुज्या मुखामोळाचो परजळ तुज्या सेवकाचेर फांकय. तुज्या खळां नातलेल्या मोगा पासत म्हाका सोडय. तुज्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय आसो. भगेवंत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या.
तोवळ जेसून 12 जाणांक अशी थाकी दिवन म्हळें, मनशा लागीं 17 चला, कित्याक ते तुमकां निती सभा अधीन करतले आनी आपल्या सिनोगोगांनी तुमकां जरबन मारतले. म्हजे पासो तुमकां राया आनी अधिपती मुखार जडतेक रावयतले. पूण तांकां आनी हेर जातीच्या की तुमी साक्षी जातल्यात. तुमची जडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हूण त्या घडये तुमकां कळीत जातलें, कित्याक उलयतले ते तुमी न्ही, बगा तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोस तुमचे उदेशी उलयतलो. भाव भावाक बापोय आपल्या भुरग्यांक दिवशी मारच्याक धर दितलो. भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपरारतलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं. आनी तुमी म्हजे फाटलावदार म्हणले खातीर सोमेस्त तुमचो द्वेश करतले, पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो. देवाचें उतर हे वाखणी तुका ख्रिस्ता. मोगोच्या बॉम्बेनिनो कालच आमी जेजूचे जल्माचे दबाजीक फेस्त केलें आनी ह्या फेस्ताक लाते भाशेन दिएस नथालीस म्हूण सांगता हांव, आपयता हांव. तशेंच भाग्यवंत मनीस सर्गाक जल्म घेता आसतना म्हणजे संवसारांत थावन सर्गा वेता आसतना तांचे त्या घडीता की दिएस नथालीस म्हूण पवी सभा आपयता. आनीक आज आमी भाग्यवंत स्टेफनाचें फेस्त करता, कित्याक वो दीस जावन आसलो दिएस नथालीस. भाग्यवंत स्टेफनान संवसार सोडून सर्गा वेसो दीस. अशें एक संतोसो दीस न्हीच एक दुखाचो दीस, बगार एक संतोसो दीस. दिएस नथालीस सर्गाक ताणें जल्मोवचो दीस. अशें आज भाग्यवंत स्टेफनाचें फेस्त आमी करता आसतना कोण वो भाग्यवंत स्टेफन आयच्या पयले वचपांत ताजे विशीं थोडी समजणी आमकां मेळ्ळी. स्टेफन ग्रीक भाशेचो एक तरणाटो धैर्यादीक युवक. तो क्रिस्तांव जाल्लो, मात्र न्ही क्रिस्ता खातीर झुजलो. सुरविल्ल्या क्रिस्तांव समुदायांत केन्ना ताका एक अवकाश मेळटलो जुदेव कडेन तर करूंक, तेन्ना समोर तिचे सक्कट चरित्र जुदेव मुखार तर करन सुदेवांक क्रिस्ताची खरी वळख तो दितलो. अशें सबार जुदेव स्टेफनाची शिकवण आयकून क्रिस्तांव जाल्ले. आनी तशेंच आपोस्तलांनी सुरविल्ल्या समुदायांत मेळिल्ल्या थोड्या समस्येक परिहार जावन 7 दियोकोनाक तांणी नेमिल्ले. तांतलो एकलो जावं पावलो भाग्यवंत स्टेफन. आनी अशें स्टेफनाक पवित्र सभेंत एक व्हरतो स्थान आसलो. आनी अशें तो सदांच क्रिस्ताक साक्ष दिवंक, क्रिस्ताची शुभ वर्त पटघर करूंक सदांच आयतो आसलो. आनी अशें आसता सबार जुदेव स्टेफनाचे विरोध उलयतले, खूब व्हडले ते, कित्याक तो तांच्या पवित्र देवळा विरोध उलयतलो, मोइजेच्या नियमशास्त्रा विरोध उलयतलो आनी सांगतलो अळे जेजू नाजरेन तुमकां धाडुल्लो एक मेस्सिया, तुमी कितें केलें, ताका धरलें, ताका कुर्सार मारयलें, पूण आतां तो जिवंत जाला. ताका आमी साक्ष, ताका तुमी मान दित जाय, सन्मान दित जाय, तो आमचो मेस्सिया. अशें
आदले सक्कोडी नियम शास्त्रां रूल रेगऱ्यो आतां नात आतां क्रिस्तान आमकां नवो भावार्थ दिला अशें तो जुदेवांक शिकयतलो. पूण सोबार जुदेव हाचे रागार पेटले, ताका तांणी धरलें आनी सिनेद्रीन सभे मुखार ताका उबो केलो आनी थंय ताका ताजी झरती केली. पूण स्तेफन ओगोस रावूंक ना. पवित्र आत्म्यान भरिल्लो तो सगळी सोडूणेची चरित्रां तांचे मुखार ताणें बऱ्या तरान विवरसून सांगली. तांचो राग आनीकय चडलो आनीक स्तेफन म्हणटाले, म्हाका दिसता मनशापूत देवाच्या उजव्याक उबो आसचो तो. आनी अशें म्हणटाना तांचो राग सोडून ताका धरतात, शहरा भायर व्हरतात आनी फातरायतात आनी ताका जीवशी मारतात. जीवशी तो मरतानाय स्तेफन वडा थळ्या म्हणटा सुम्यान तांची पातकां बोगोस ते कितें करतात म्हणलें ते नेणात. अशें पवित्र आत्म्यान बरिल्लो तो ताच्या दुस्मानाक बोगसूंक सदांच तो आयतो आसलो आनी मोरच्या वेळारी तो ताच्या दुस्मानाक बोगसिता. अशें स्तेफन पवित्र सभेंत एक भाग्यवंत रक्तसाक्षी म्हूण नांव वाडलां आनी ताचें फेस्त जेजूच्या जल्माच्या दुसरे दीस आमी आचरिता. आयच्या शुभवर्तींत आमी आयकलें जेजून सांगलीं उतरां ताज्या आपोस्तलांक, तुमकां धरतले, तुमकां सनद्रीन सभे मुखार व्हरतले, कित्याक तुमी म्हाका साक्ष दितात. आनीक तुमी कितें उलयचे, कितें करीचे म्हणलें आतां तुमी चिंता करिनाकात. पवित्र आत्मोस तुमची मोत उजवाडयतलो. तुमकां कितें करूं सांगता तें त्या दाळा तुमी तें करा. कितें तुमच्या मोती घालता तें तुमी उलया. अशें जेजूय आपोस्तलांक मुखार मेळच्या दोगदोणे विशीं उलयता आनी तांकां धैर्य दीत म्हणटा, आनी तुमकांय कश्ट येतले पूण तुमी घट रावा, कित्याक तुमचे सांगाता हांव आसतलो आनी तुमकांय पवित्र आत्मो हांव दितलो आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या बळान तुमी खंय वयता थंय म्हाका तुमी साक्ष दितल्यात. वय मोगशेनो आमकांय पवित्र आत्मो मेळ्ळा. भौतीक म्हणजे सक्रामेंतांत पवित्र आत्म्यान आमकांय मागला आनी अशें पवित्र आत्मो आमकां कितें करता, आमकां भळ दिता, घटाय दिता, आमचो भावार्थ जियोंक आमकां दिसपट्टें धैर्य आमकां दिता. आमच्या सांगाता तो आसा. आमी काम करतना, खंयचेय आमचो नवो दीस आमी सुरू करतना, खंयचेय आमी आमचें लिसांव आमी शिकतना पवित्र आत्म्याक आमी एक आपयता, ससाय जोडता आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान आमचें दिसपट्टें काम, आमचो दिसपट्टो दीस, आमचें लिसांव, आमचें मागणें कितें करूंक आमकां आसा तें सकट ताच्या ससायन ताच्या बळान आमी करतना जाय की आमी करचें तें पवित्र आत्म्याच्या बळान करचें तें येतेस्त फळ तें दितालें. त्या देखून आमकां मेळ्ळो पवित्र आत्मो आमी समजून घेवचो आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान आमचें सकट दिसपट्टो वावर, आमचें लिसांव, जें आमकां कितें करूंक आसा तें सकट ताच्या प्रेरणान आमी करता आसतना आमचें सगळें काम पोंता पावता. आमच्या कामांत आमकां जैत मेळटा, आमच्या लिसांवांत आमकां जैत मेळटा. तर आज भगेवन स्तेफनाचें आमी आज फेस्त करता आसतना दोन संगती आमच्या मोतींत आमी दवरया. पयले स्वत कशें भगेवन स्तेफनान मोरच्या त्या घडये ताणें ताज्या दुस्माना बुगसिलें गी, तशेंच आमकांय मेळोवन दी तेंच धैर्य आमच्या दुस्माना बोगसूंक. कोण आमकां आमचे विरोध उलयतात, या आमकां थोडे दुस्मान आसात, या आमी पळयल्लें तें आमी केल्लें काम तांकां बरें दिसना, अशें आसतना आमी तांकां बोगसूंक सदांच आयती जावया. दुसऱ्या सुवातेर आमकांय पवित्र आत्मा मेळ्ळा. पवित्र आत्म्याच्या बळान कशें स्तेफनान जुदेवांक सगळी चरित्रां सांगली गी आनी तशेंच सबार जाणांक ताणें बरें केलें गी, क्रिस्तांव केलें गी, तशेंच पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी हेरांक जाता तितलें एक आदर्श जावन आमी तांकां बरी देख दिवया
आनी पवित्रत्मेच्या बळान आमचें दिसपडतें जिवीत जियोंक आमी मुखार सरया. आमेन. Untungi Bapa, undo kuaso, dakaros kalsintlo, foram chava braso, segusam cheas betaita, unya vaina sobe, dăin svicar cărmul mapta, Bapa tuji burghe, mupuntungi Bapa, undo kuaso, dakaros kalsinto, foram chava braso. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वस्पर मानून घेव. बो मोगाळ बापा, आम्हा मनशा पासून आमच्या सुमयाक गवाय दिवच्याक बगेवो स्टेफन आपलो जीव दिवंक फाटी सरलो ना. विश्वासी सिसाचो मोग संभ्रमून जेजूच्या परमीत मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. ह्या बलिदाना वरवीं जेजू साक्ष दिव आनी कश्टां दगदा मोदें लेगून ताका विश्वासी रावो आमकां बळ दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वैश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळिनी सर ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दळ्या मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशां रुपा दिसच्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचो आमची खालसां. देखून आतां देदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सळ दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतर गायता. Serves por tu Sargani sosar balakcha Vai Baba Usargi tu kajai Usargi tu kajai Serves corace बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर.
तुज्या पवित्र आत्म्यान भरून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची त्याच परीन जेवण जाताच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कररचें रगत फातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत तें वरवतलें ही म्हज्या उडासा करात Bavarto so good purgatoria. तुझ्या खुर्सा आणि पुनर्जीवन पोनावर तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या जय ख्रिस्ता जय जय बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो वंडो आनी सोडूणेची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मातसो मेजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुल्त कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुवार मोरी देवाचे माई संगती बगेवन जुजेती सपती बगेवन धर्मोत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान प्रत्येक जावन बगेवन स्टेफन त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं थियास जेजू वरवीं थियास जेजू संगता थियास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन आमच्या सोडूंदरच्या अज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आमी आतां धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिनांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाचय
कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मुळ्ळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमेन जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी आतां सेवंक वयता. ती आमचेर जरती आनी केस्त आडिना जावं पूण तुज्या काकुळतेन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वोकार दिवं. हो जावन सा जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितरचे भाग म्हाका फावना पूण तुज्या स्तोत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, दर मुदतांनी नेमलोलो तुझो प्रधान सेवक बगेव स्टेफन पुवी सभेंत उर्बेन गरजेवंताच्या साखरेक लागलो. ताच्या संभ्रमाच्या समयार आमची सोडून करचे खातीर जल्मल्ल्या तुज्या पुताची कूड रगत आमी घेतल्यान ह्या देण्या पासो तुका दिन वासून आमकांय आमच्या भाव भयणीची सेवा साखरी करूंक उमेदीन बर म्हूण आमी मागतां. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. घेवन पुरसोचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे.